Kennesaw A5. Burgam boktin somnya, gayon korun yeta, viswas dorun yeta baba mukareta. Burgam boktin somnya, gayon korun yeta, viswas dorun yeta baba mukareta. Atmiar sotan baba, bosuk yetautuka. Atmiar sotan baba, bosuk yetautuka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सबार भासांनी आयकूंक मेळटा. न्हयच फकत आमी आयकूंक, पूण तें नियाळूंक आनी काळजान बाळगूंक आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत वेव्हारान घालूंक आयज जेजू दर एकल्याक आमकां उस्तायता. मागया हें उतर आमच्या जिवितांत फळां दीक जावं. ह्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितांत बरीं फळां उत्पन्न जावंक आनी हेंच देवाचें उतर जें आमी आपणायलां तें आमच्या जिविताक लागू करून आमचें जिवीत सुखेस्त जावं. ह्याच्या मिसांत आमी मागता सोनिया आपलो वाडदीस संभ्रमता ताचे पासत आनी आनीकूय हेर दुसरी कोण आपलो वाडदीस संभ्रमता तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. आनी मिसाचे बेटेक फावो ते परी तयार जावंक आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. जेजू तुजें उतर आयकूंक, वाचूंक आनी नियाळूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोम्या काकुतकोर, जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. क्रिस्ता काकुतकोर, जेजू तुजें उतर आमच्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती भावा भयणींक परगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण आमी बोगसणें मागता. सोम्या काकुतकोर, सोर पुलदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. कोनवळे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक बोर भावार्थान, बोरमाशन आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. जेरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर म्हणटा, म्हाका ओ विस्वासी जाल्ल्या पुतां दुवानो परतून येयात, कित्याक हांव तुमचो एकलोच दोनी. दर एका शारांतल्या एकल्याक आनी दर एका कुलांतल्या दोगांक काडटलो आनी तुमकां सियोनांत धाडटलो. म्हज्या काळजा सारकें हांव तुमकां गवळी दितलो. जाणवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां चोरयतले आनी तुमी वाडोन वाडोन देस भरतोच अशें उलयता तो सोर्वेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच नव्यान म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या कराराची आगपोत खंय आसा ती तुमच्या मनांत येवची ना. तुमी तिचो उगडास करची ना.
आनी तिची तुमी आनीक सोद करची नात आनी ती आनीक बांदून चिंतची नात. तो काळ पावतोच जेरुसल्याक सर्वेस्पराचें सिंहासन म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान थंय एकठांय जातलीं आनी आपलीं काळजां दारून करची नात. देवाचें उतर हें जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुंव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिपडायलोलो तोच तांकां जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो तांकां राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जॅकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराचीं उत्तम वंदनां भोगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटोन येतलीं. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंदभरीत आसतले. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. बरें आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात तीं खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वोमतल्याची वपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर वोंकलेल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताचे काळजांत वोंकलोलें तें काडून व्हरता. कडपी जमनीर पडलेलें बी उतर आयकता आनी रोखडेंच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाळा नात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. ते उतराक लागून खास वो दुबाळ येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. खांट्यांनी वोंकलोलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दामून धरता आनी ताका पीक जायना. बरी जमनीर वोंकलां तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस. हो पीक दिता एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी जायतो लोक ऑनलायन शॉपिंग करता आनी ऑनलायन शॉपिंग करता तेन्ना अदीक करून आमी जाणा लॉकडावन आसून जायत्या लोकांक वस्तू मेळना तेन्ना असले ऑनलायन शॉपिंग करून न्हयच फकत आपल्याच गांवांत वाड्यांत वा गोंयांत
गोंया भायल्यो पर्यंत वस्तू हाडूंक प्रयत्न करता. कोणूय शॉपिंग करता तेन्ना ह्यो 3 स्टेजी आसा. पयलें म्हणल्यार पयलीं ऑर्डर करता. तुजी ऑर्डर जातच तुका कन्फर्मेशन येता तुजी ऑर्डर जाली म्हणून. दुसरी स्टेज ताची हें शिपींग म्हणून आसता. म्हणल्यार तुजें गिफ्ट तुजें हो कितें ऑर्डर केलां तें पॅक करून जालें, आतां तें वाटेक आसा इन ट्रान्झीट वो ट्रान्सपोर्टेशन अशें करून तें वाटेक आसा. आनी तिसरें तुका तें गिफ्ट तुज्या गांवांत घरांत वा तुज्या लागीं मेळटा वो डिलिवर्ड जाता. सो इट इज ऑर्डर्ड, शिप्ड एंड डिलिवर्ड. देवाच्या उतराकूय अश्योच 3 स्टेजी आसा. आयज आमी पळयता शुभ वर्तमानान 3 फावटी पूण तें बी घेतलें, मानून घेतलें. पूण तें तशेंच उरोंक ना. 3 स्टेजी देवाच्या उतराच्यो खंयच्यो. एट द लेवल ऑफ हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर आयकप, लिसनींग टू द वर्ड ऑफ गॉड, आयकून तें काळजान बाळगप, आनी तिसरें तें वेव्हारान घालप, टू पुट इट इन द प्रॅक्टीस. हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, लिसनींग टू द वर्ड ऑफ गॉड, एम्ब्रेसींग द वर्ड ऑफ गॉड. आनी हे 3 स्टेजीचेर म्हणटा तेन्ना आमच्या मेंटल लेवल, मोनाचे लेवलाचेर उतर आयकप, काळजाच्या लेवलाचेर एट द लेवल ऑफ द हार्ट तें समजप, मानून घेवप, आनी तिसरें आमच्या जिवितांत तें वेव्हारान घालप. हीच आयज देवाचें उतर आमकां सांगता. उतर आयकता आनी समजता तो मनीस पीक दिता. देवाचें उतर आयज आमकां मेळ्ळां, वो 2 दीस आमकां मेळटा. हेंच आयकूंक, काळजान बाळगूंक आनी वेव्हारान घालूंक आमी वावरया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मेक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर करूं दे बाबा, पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थना. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलोलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सपुर्नायक पावयलोय. तोच जेजूचो योद आज आमी तुका भोगतीन वोमतांव तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय, तशेंच आतां आमची जोणेकल्याची केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार
हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गे तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सोय. मुसर्गे तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसोकवेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबतीचो गोठ परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडयलीं सोम्या संवसाराच्या सरवंडरां आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतरे आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदर मेरेन ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यन दर दुता आनी सर्व काड तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आयकूंक वाचूंक नियाडूंक आनी तें वेव्हारांत घालूंक आमकां आदारण करपाक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो देसपाटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां नगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सरींचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हाजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमचो पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन song R27. Mogala Jesus, Mogala Jesus, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuhusha Kalasa Sarke, Mogala Jesus, Mogala Jesus, Nimaka Kalis, Dimaka Kalis.